मोगाच्या भावांनो भयणींनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण केलें आनी आज पवित्र सभा मोरयेमायेच्या कथावीन काळजाचे ह्या निश्कलंक काळजाचें फेस्त आचरण करता. मोरी आमची मोगाळ माय आमकां सोम्याचो मोग कशें करीत जाय म्हणून तिच्या निश्कलंक काळजा मुखांतर शिकयता. तर आज ह्या पवित्र आराधनांत आमी भागीदार जाता आसतना मोरयेमायेच्या संगातपणांत आमी रावया. तिचे बरी जेजूचो खरो मोग करूंक ह्या आराधना वेळार आमी कृपा सोडून घेवया. गायनाच्या बुकांत गीत संको K13 पान संको 154 पेज 154 K13. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है आ करुणेया तोरलु नी बंदी है. करुणा सागर नीनागी है आ करुणेया तोरलु नी बंदी है. ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्तिಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियु नीनागी है आ दीप्ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु देवा नमना नमना प्रभु निनगे नमना नमना प्रभु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. हल्लेलुया
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. एक 1940 इसवेंत दुसरे महाझूज जाता आसतना तवरचो बापसाहेब पिवूस बारावो हाणें विशेष रितीन मोरये मायेच्या कथाबेन काळजाक सगळ्या संवसाराक पवित्र सभेक समर्पण दिलें. तिचे संरक्षण विशेष रितीन मागलेलें आनी ह्या वेळार 5 इरादे बापसाहेबान मुखार दवरलेले सगळ्या लोकांक मोरये मायेचो आधार मागच्या खातीर. आनी ते 5 इरादे जावन आसात सगळ्या संवसारार शांती समाधान, राष्ट्रामध्ये शांती समाधान, पीस अमंग द नेशन्स. दुसरो इरादो जावन आसलो स्वतंत्र रितीन आमचो भावार्थ व्यक्त करूंक साथ जावचे बरी, फ्रीडम फॉर द चर्च. तिसरो इरादो सगळ्या पातक्यांच्या परिवर्तना पासून, कन्वर्शन ऑफ सिनर्स. चवथो इरादो लव ऑफ प्युरिटी, नितळ निर्मळ जिणे जियोंक अत्रे. आनी 5वो इरादो जावन आसलो प्रॅक्टीस ऑफ वर्च्यू, चड बरेंपण संवसारांत आदारूंक प्रेरण आमी चर्चाक मोरये थावन. आनी ह्या 5 इराद्या खातीर मागणे तवळ विशेष रितीन आराम जाल्लें मोरये मायेच्या खातावीन काळजाक, निश्कळंक काळजाक सगळ्या संवसाराक समर्पण दिवन मोरये आमची मोगाळ माय आमकां तिच्या खातावीन निश्कळंक काळजांतय एकवटान दवरता आसतना जेजूच्या खऱ्या मोगांत आमी जियोंक निरंतर तिचो आदार दिता. ती दिवनूच सायल्या वर्ती आशिर्वादां, वर्ती बेसावां सगळ्या पवित्र सभेन, सगळ्या संवसारांत मोरये माये मुखांतर आमकां लाभल्यांत हे ह्या वेळी आमी वळखून घेता. आनी सर्गींच्या बापाक, सरपदा देवाक आमी ह्या वेळी वाखणता. मोरये मायेच्या निरंतर विनवती मुखांतर ताणें आमकां चड आनी चड कुर्फे देण्यानी भरला. त्या सुरेस्पराची स्तुती करून ताका आमी आतां वाखाणया. गावन गीत गायनाच्या बुकांत गीत संको H58, पान संको 102, पेज 102 H58. सुरेस्पराची स्तुती करया, ताची महिमेवंत कृत्य आमी नियाळया. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा, ताची आमी स्तुती करुया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यां नियाळया. सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा. कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया. कीर्तन 135 सांगता, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरांत, आमच्या देवाच्या घराच्या अंगणांत
सेवा करतलो न्हू ताची स्तुती करा सुरेशपराची स्तुती करा कित्याक तो बरो ताच्या नांवा कीर्तना गाया कित्याक तो दुलोप आमचे सर्कस चालू करचे आमच्या देवाचे मी स्तुती करया आमकां खरी बुजवून दिवच्या देवाचे मी स्तुती करया आमचे वजन तो काढून आमकां नीट वाड्यान चलोवन वचच्या आमच्या देवाचे मी स्तुती करया कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टतेल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता भारादीक वजन आमचे तो वावयता भारादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गी सोसून तो सामकां दिता सर्गी सोसून तो सामकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया इस्रायलाच्या घराण्या सुरेशपुराची स्तुती कर आरोनाच्या घराण्या सुरेशपुराची स्तुती कर लेवीच्या घराण्या सुरेशपुराची स्तुती कर सुरेशपुरा भिवून चलतल्यानो सुरेशपुराची स्तुती करा म्हणटा कीर्तनकार असं 5 जाणां आमच्या मध्ये धन्य देवा वाखाणून आसा स्तुती करून आसात तांच्या जिविताच्या त्या परत्या घडीतांनी देवाचो वर्तो तो मोग तांणी अनुभव केला जल्मा दिसाच्या संदर्भार आज स्तुती करता स्त्रियाची देवाची प्रज्वल डिसोजा पडियाल तावन साकिना तावन ग्रेझल आनी ग्लोरिया आनी ग्लोरिन डिसोजा वलेरियन सिक्वेरा वापी तावन देवाक ती अर्घ दिता तांच्या जिविताच्या देण्यापासून तांचे संगी मेळून आमी सुम्याक अर्घां दिवया तशेंच 30 आनी 4 वर्सांची काजर जिविता खातीर स्टॅनी आनी सिसिलिया वखोला तावन आजनी देवाक वाखाणटात बरे कुटुंब बांदून हाडून तांकां देवान दिला कृपे देण्या खातीर धन्य देवाक ती वाखाणून स्तुती करतात आपल्या जिवितांत सबार आशिर्वादां जोडून घेतलेली हांगासर आमकां सांगतात सोम्या जेजूक समोर तांणी मागले आनी देवान ताच्या मागणे आयकून आशिर्वादां तांकां भरल्या खातीर ती आज वखणटात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन लिना डिसोजा वालेन्सिया तावन विनिता डेलिस दुबय फ्रेडरिक आनी आयरीन सिक्वेरा किन्नीगोळी तावन विक्टर आनी कॉनी डिसोजा मूड बेल्डे तावन लिओरा आनी लेनोरा डिसोजा तिरुपूर तावन सांगात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान वर्ती अजपा विस्मिता केली आसा ती आमी उडास करया आनी देवाक आमी वाखाणया सुकानांतल्या सरींतले नितळ उदान पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकानांतल्या सरींतले नितळ उदान पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराक स्तुती करा हालेलुया 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 हालेलुया हालेलुया
सर्व स्पोरा स्तुती करा हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सम्या समोर रावून ताची स्तुती करतना ताका अर्गां दितना ताची महिमा गावन ताका वाखाणत आसतना वरते मापा सोमी आमचे ताची खाकूल ताची नदर घालून आसा. ताच्या त्या पवित्र काळजांत दयाळाय कनवळाय वाळून आसा. तेच ताची दयाळाय आनी कनवळाय वर्त्या रितीन अनुभव करूंक आज तो आमकां आपोवन आसा. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 16 दावीद रायचें तें किर्तन सरस्पुराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हणटा दावीद राय. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदेंच हालसो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. आज सोम्या आमच्या दोळ्या मुखार दवरून निरंतरी ताच्या त्या कृपेन जियोंक सोमी आपोवन दिवन आसा. सबाज जण आमच्या मध्ये विशेष तराच्या दुखांत आसात, जिवितांत खांगास जालेले आसात. सबार तराच्या अडचणेक वळख जावन निराश जाल्ले आसात. आज जर एकल्याक सोमी आपोवन आसा ताचे सरशी. सोम्याच्या त्या उल्याक आमी पाळो दिवन ताचे संगी आमची दिसपडती मेठां काडूंक ह्या वेळी सोम्या सुवादार आमी मागया. जेजू आपयता तुका म्हाका कोपांत आपल्या जेजू आपयता. गीत संको एल 4 5 संको 150 आणि 8 पेज 158 एल 4. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. ओय सोम्या, तूं आमकां निरंतर आपोवन आसाय. तुज्या गोपांत रावूंक तूं आमकां आपोवन आसाय.
कित्याक तूं आमची दुखां पुसूंक आशेताय. आमचे भे भिरांत कावजेनी आखांत काडून आमकां धैर्यान भरूंक आशेताय. खंयच्याय घडये आमी तुका उलो मारल्यार सुम्या तक्षण तूं आमकां तुज्या गोपां दारावन धरताय. तुज्या मोगाच्या बेंगेन तूं आमकां घेताय. आमचो हात धर तूं आमकां चलोवन व्हरताय. सुम्या सबार आमच्या भाव भयणीक तांच्या विविध कश्ट दुखांत ती तुका उलो मारून आसात तांचे खातीर आमी मागता. आशेल लोबो आनी ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. सुम्या बेंगलोर तावन गामेट लोबो ताचे बसत बरी भलायकी बसत मागून आसा. मेरी डिसोजा कांदरपडा तावन एलियास आनी स्टेल्ला बार्बोजा बऱ्या भलायकी खातीर मागून आसा. सुम्या हेलेन लुईस केम्मान तावन तशेंच निक कुएल्लो ताची परीक्षा बऱ्यान जावच्या पासून मागून आसा. हे सबार आमची भाव भयणी सुम्या आयसीयूंत आसात. रोशन म्हणलो भाव आयसीयूंत आसा. सुम्या ताका आमी ह्या वेळार तुका भेटयत हांव समर्पण तुका दिता. सुम्या कामाक वचून निराश जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक आर्थीक अडचणी अनुभव करून आसा. सबार जाणां कुटुंबा जिवितांत समाधान ना, संतोष ना, मनस्ताप आसा. त्या सर कुटुंबा सुम्या ह्या वेळी तुका भेटून दिता. आमची दुखां तूं पुसून काड. सुम्या आमच्या कश्टांत तूं आमकां आदार जा. सुम्या आमच्या निराशपण तूं काड. सुम्या धैर्यान तूं आमकां भर. सुम्या दुखांची पुसता धैर्यान आमकां भरता. दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपार तापल्या जेजू आपयता. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं तशेंच हेर पिडे वरवीं सबार जाणां अंतरलेले आमचे भाव भयणी आसा. तांच्या खालेक मरणा वरवीं विशेश तरेचें दूख सबाराच्या काळजांत आसा. आज त्या स कुटुंबाक आमी सोम्याक भेटया. सोमेसांचे दूख बुसोवन दी. तांकां खरें धैर्य दिवन दी जिणेंत. आनी अंतरल्या तांच्या मोगाच्या अंग ससनसो विशय सर्गीचो तो प्रकाश वैभव फाव करून दी म्हणून आज आमी मागया. सबार कुटुंबादारा तांच्या मोगाच्या अंतरल्या पासून मागतात. देवादेन रॉनी पिकाडो, मेरी डिसोजा, माउरिस आनी लिल्ली स्क्वेरा, विन्नी क्रास्ता, मरिया लिली मॉनिस, साल्वादोर जुलियान फुटादो, सिसिलिया डी अल्मेडा, साइमन डी अल्मेडा, रोशन फर्नांडिस, अलेक्स क्रास्ता, अप्रेज लोबो, जोसेफ आणि संतान बारेटो, एमिली डी सिल्वा, कार्मेलिन ऑलिवर, सेबॅस्टियन पिरेरा, टेरेजा पिरेरा, जेरी कुएलो,
Alex Crasta, Benedicta Sequeira, कुवेटच्या एका एक कुटुंब नोरोना आणि फर्नांडिस कुटुंब तांच्या कुटुंबान अंतरल्या खातीर मागून आसा. विलियम रॉड्रिगस, झेवियर क्वाड्रस, लॉरेन्स कॅस्टेलिनो, डेनिस लुईस, सिसिलिया डिसोजा, पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या बसोतू सिल्विया डिकॉस्टा आणि लिली अदमेदा मागून आसात. जीवन किशोर डिकॉस्टा, फादर ऑल्फी, लीना ब्रिटो, तशेंच आमच्या कुटुंबान अंतरली सर आमच्या मोगाची तांकां आमी ह्या वेळार सोम्याक समर्पण दिवया. ताणें आशिल्लें तें ससनाचें इनाम सर्गीचें राज सोमी तांकां फावो करून दी म्हूण आमी सोम्या लागीं मागया. विज्ञान वरांनी आमचो विश्वास दंडलतना आमकां धैर्यान भरसो सोमी आमच्या सर मोगाच्यांक ताच्या विंगेर पटलून धरून दी म्हणून आमी मागया. विघ्न वरांनी विश्वास दंडलताना विघ्न वरांनी विश्वास दंडलताना धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां. धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपोवन आसतना सदांच ताच्या गोपांत आमी रावून ताचे खातीर ताच्या महिमे खातीर ताच्या कृपेन आमी सदांच जिवनशाक ह्या वेळी सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. तकलीफा गावन व साज जाल्या सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे बेसांव आमी जोडया. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिनवासुया बुकांतावनू गीत संको ये 2.2 पेज 30 आणि 5. भोव सुंदर सोम्या तुझे मंदिर. या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. भेटून तुका बलिदान जमल्या एका मोना. तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मसा. भोव सुंदर
या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त दय बोमगाळ भावनो आणि बहिणीनो, कालच्या दिसा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाची धबाजीक फेस्त परब आमी आचरण केली आणि आयच्या दिसा आमी मरियेच्या निष्कळंक काळजाक मान करता. ही दोन काळजां आमच्या म्हळ्यार मनुष्यकुळाच्या मोगान पेटतात वा लासतात. देखून ह्या काळजांक मान करचें, ह्या काळजांक आमकांच समर्पण करचें भोव म्हत्वाचें जावन आसा. आज मरियेच्या निष्कळंक काळजाक आमी मान करतना एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमकांच आमी समर्पण करया. आमचो सगळो संवसार, आमचो देश, आमची कुटुंबां, आमची मागणी त्या सवा आमी बटोवया. जेजू आनी माय आमचे खातीर निरंतर विनंती करतात. आज आमच्या गरजां खातीर ती विनंती करूं आनी आमकां जाय आसची कृपा ती आमचे खातीर जोड दिवं म्हूण आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखोवया आनी सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणें मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदां संकवार मरी सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बोब घेवन दावंकवार मरियेक आमी आज भक्तीन वंदिता. तिच्या निष्कळंक काळजाक मान करता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक तुज्या मोगान आनी कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां पासत एकलो मेला जाल्यार सकडा मेल्यांत म्हूण जालें. जियेताले न्ही ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्ही, भगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तामासाचे स्थिती गती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. हे काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदिल्लें आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्येक हाडचें म्हणयारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध लेखी नासतना आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगटचे म्हणयारपण ताणें आमचे तबेन दिलां. तर आमी
क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकांचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताजे उदेशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार आमचो जबाब सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरूं नाका सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ तोच सोर तुजे अपराध बक्षिता सक्कड पिडाक वखद दिता फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकुतीन उदार ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय होय तो सदां काळ राग धरून रावचो ना सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या म्हजें काळीज देवा तुज्या कुशेक खाल कर आनी उपकार करन तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या हालेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेच्या बरीच ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो हे ताची माय बाप नेणा जाली तो पैनरांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो शिकोंदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताच्या जाणटेकायेक विस्मेत जाल्ले ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आशिल्ल्या ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आशिल्ल्यात ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना उपरांत जेजू तांचे संगता नाजरेताक फाटीं आयलो तांकां तो काळजावन जियेलो पूण ताच्या मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय आनी मरियमायतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो 2017 इश्वेंत म्हाका कुवैटाक मिसांव मेळ्ळें 1 म्हयन्याचें हांवेच्या आदीं हांगासर एकली स्त्री कुवैटान वावर करची आयिल्ली मेळोंक आनी म्हणाली तिचो पूत सांडून गेला म्हणून
फादर हांवें कालें करचें मस्त प्रयत्न केले हांवें पुलीस कंप्लेंट आनी परत दिला म्हणले हांवें तिका विचारलें जेजूच्या पवित्र काळजाक मोरयेच्या निश्कळंक कथावीन काळजाक तुज्या पुताक भेटयलाय गे तें ना सगळें हांवें केलां पूण तांच्या काळजाक भेटोवना फादर कालें करचें कशें भेटोवचें हांवें सांगलें तुका कशें कळटा तशें भेटय कित्याक ही काळजान दोन एक जेजूचें आनी एक मोरयेचें आमच्या मोगान पेटलां सगळ्या मनशा कुळाच्या आनी तांकां आमचें समर्पण वा आमची मागणी वा आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या हांग सांडून गेल्ल्यांक प्रत्येक तरान भेटयल्यार तीं सोदून हाडतात खंय आसल्यारय ती खबर आमकां मेळटा वा ती सोदून हाडटात तसली एक विशेश तसलो भावार्थ आमकां आसत जाय ती करतात आनी हांवें तिका शिकयलें कशें करचें तिच्या सुत्रान तिणें केलें आसतलें आनी हांव कुवैट थंयसर आसतना ती फाटीं आयली आनी फाटीं म्हाका कुवैटान मेळ्ळी आनी ती म्हणाली फादर भूत मेळ्ळो हांवें सांगलें हें जेजूचें काम हें पवित्र काळजाचें वा मोरयेच्या कथावें निश्कळंक काळजाचें हें काम देखून आयच्या वाचपांनी पळया जियेतल्यांनी ह्या फुडां तांचे खातीर जियोवचें न्हय सोम्या खातीर जिये जाय हीं दोगांय जेजू आनी मोरी आमच्या मोगान वा मनशा कुळाच्या मोगा खातीर जियेल्लीं देवाची खुशी कर संपूर्ण तरान आनी उपरांत आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें जेजू सुकोवन गेलो 12 वर्सांचो आसतना मोरयेन सुरू अखेर पर्यंत जेजूचो मोग केल्लो ताका जल्म हाडिल्ल्या त्या घडये तावन कुर्सा पर्यंत आनी मोरयेक एकच एक घडी जेजूक सांडूंक नाका आनी देवळान सांडटना तिका कितें भोगलें 3 दिसां उपरांत तो मेळ्ळो 3 दिसां उपरांत मेळटा आसतना विचारलें तिणें पुता अशें घालें केलें तिका जेजून सुकोवंक नजो मुखार भवानी म्हणी केन्ना आमकां आमच्या जिवितांत जेजू सुकता आमी चुकोवन वेता जेजूचो मोग उणो जाता आनी तेन्ना हांव पतयेता ही मोरी आमच्या आदाराक येता ती आमकां शिकयता ती आमचे खातीर मागता आनी तिचे मुखांतर मात्र आमी जेजूचो खरेपणी आनी चडनी चड मोग करूंक जाता पळय मोरयेच्या जिवितांत तिका सक्कड समजोंक ना जेजून जाप दितना हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जय म्हणून तुका गोत्तू नांगे तिका घालें समजूंक ना मस्त संगती समजोंक ना जाल्यार ही देवाची खुशी आनी हरी एक संगती तिणें तिच्या काळजान जगोवन दवरल्यो आज आयच्या आराधनान पदरापान सांगलें अपुर्बायन त्या पाप साहेबान 5 हिरा देगल जेजू मोरयेच्या निश्कळंक काळजाक समर्पण केलें जांपरो शांती समाधाना खातीर जांपरो जुवा कितें जातना आमी वायट आसतना आज कोरोना म्हणलें खरं आमी मोरयेच्या कथावेन काळजाक हो संवसार आनी सगळी आमची मागणी ह्या कर्गांतले निवारूंक आमी मागी जाय जांबरो आमकां नितळ एक जिणी जियोंक निश्कळंक मस्त कश्ट ह्या आधुनीक काळार एक नितळ एक लायफ ऑफ प्युरिटी जियोवचें मस्त कश्ट पूण मोरयेक आमी समर्पण केलें जाल्यार आमच्या कोंकणी भाशेंत एक मागणें आसा आमी म्हणटा हे मोरये तुज्या पाप कथावेन नातिल्ल्या गरबी संभवा मुखान कर म्हजें कूड निस्कळ म्हजो आत्मो भगवान कितल्या परबायचें मागणें मलगड्यांनी आमकां शिकयलें आमी करया एक नितळ निर्मळ जिणी एक भाग्यवान जिणी जियोंक जांपरो आनी एक निमान इरादो आशिल्लो शेगुणांनी वाडोवंक एक बरें शेगून आसाकन एक बरी जिणी जियोंक देखून मोगाळ भवानी बनी हें स्मरण आमी आज करता आसतना एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आमकां मस्त गरजो आसात ह्या संवसारांत आज कश्ट आयल्यात अनवर आमच्या कुटुंबांनी आयल्यात मस्त त्या सवा आमची वैयक्तीक वा आमच्या जिवितांत आज जेजू सुकला जावं बरो जेजूदान आमी पयस वता गेले हांव जावंक बरो पाटी येवंक आसा तो मोग मोरये बरी आमी जेजूचो मोग करून सांगत करून जियोंक सदांच मागीर आमची त्या सवा बडयत आसतना जेजू आमचो मोग करता आनी जेजू बरी मोरी आमचे खातीर विनाती करता तसो जेजू आनी ती बरी माय आमचे खातीर विनाती करूं आमेन आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता
आमची तुका भेटयता सुखांत दुखांत तुजेर पातयेता मरिये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदू आमी वावुरता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मदत असलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आमच्या पवित्र आदाबाग सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोतींदेनी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान अदीक अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो जाल्ले निश्कळंक मरयेक आज आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Păvit, păvit, dălbaran sau सर्वेस्पर tu. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून आनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेस्परी जवांदत सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुखास समर्पिता.
तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुणारग सवतेल्या आमा स्मेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्चिवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या स्मेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा स्मेस्तांची दया कर म्हण मागतां. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दंडता आनी सर कणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची मागणी त्या सवा सगळी मरयेच्या निष्कळंक काळजा मकांत्र देवाक समर्पण करून सर वाईट विज्ञान वरांतली सुमी आमकां निवारो म्हणून सुम्यान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कुणा जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तृप्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्यार महाकर्गांतली आमकां राखून वरान बेगीनच निवार आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त मरे मायक विशेष कृपेन भरलेलो आमकां हांवें सदांच सतीच कृपा दिता तो. देवाची शिळी संवसाराच्यान आमचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सुमयान भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत गीत संको डी 47 पान संको 160 मुझा मोगन बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवं जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमियान काळजांत येमून मागता मागास तुका दिवं तुजेर दयेक जाता
शीक जाऊं जग तुझे परी सर्वांसमोकरच्या हावे संसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मोन माकाच तुका दिवं तुझे दयेक जाता. अत्रिगच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर साय म्हणा पातयेता करो सजरा साय म्हणा पातयेता हांव सर्वस्तु प्रास हांव सर्वस्तु प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्या आसा जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा बघेव धांवकार मरये उगडास करून सर्गींचे जिवे दिलेल्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ते संवकार मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगाता सासनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी खालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनया जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. ओ 3:3 5 320 पेज 326 O 43. सदैव मायेन मान तुका रान्येनी मोळी तळी मागता तुझोच कणगे म्हाका तुझोच माये मोगाळी शिकय आमकां माये शिकय सर्वायठांचेर व्हरून जाय शेगुणाचो मारो दाखय भावय सर्गा शाबी मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कृष्णाचे करून निरंकार आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावी. आमेन.